रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप। गिबेयोनांत सर्वेस्पर साल्मांक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो। देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग। सर्वेस्परा मुच्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक मुच्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय। पूण हांव वाजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना। तुवें विंचून काडलेले परजे मदें तुजो सेवक आसा। ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना। तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी। नांतर येदे व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत? साल्मावन केल्ले हे मागणे सर्वेस्पराक मानवाले। देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवख वा ग्रेस्त काय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागूंक नाय। बगर न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली। इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलों। हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलोलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा कितलो मोग करता। सर्वेस्पर मुच्या दायजाचो वांटो तुझे उतार फाळतलो म्हूण हांव भास दितां। श्लोक। तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां। रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्यां प्रास तुज्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक। श्लोक। तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां। तुज्या साकराक तुवें बासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजवण दी। तुजी दया मुजेर येव आनी हांव वाचतलों कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोश दिता। श्लोक। तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां। देखून भांगारा प्रास आपूट भांगारा प्रास तुज्या आदेशांचो हांव चड मोग करतां। देखून तुज्या आज्ञा प्रमाणे हांव चलतां, फटकिऱ्यो वाटो हांव कांटाळतां। श्लोक। तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां। तुजे नियम विचित्र देखून हांव ते पाळतां। तुज्या उतराचे उगडापेपण उजवाड दिता आनी साद्या मनशाक लेगून ते समजता। श्लोक। तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां। सान पावलान रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप। ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडाचो करता म्हूण आमी जाणाव। जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां। अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचंय म्हूण ताणें येवजिलें। ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली। जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली। जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता। सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी। कोण एकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता। उपरांत संतोषान वचून तो आपले आस्तबदीक सगळे विकता आनी तें शेत मोलाक घेता। सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेताल्या
एक सावकारा बरी. चड मोलाचे एक मोतीन ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्तबदेक सगळे विकून ते मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गेचे राज्य एक जाळा बरे. ते दर्यांत उडयतस सर्व जिनसांची मासली तांतू सांपडता. झाल भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यान तावन वेगळें करून उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय जातलो विलाप आनी धांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेसून. वय, जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धनिया बरी, जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.